Hallelujah. 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 मोगळा बाप्पा अर्गान तुका दिता बाप्पा आयच्या दिसा पासत बाप्पा आज तुवें आमकां सकाळी तावन तुझ्या उतरा प्रमाणे सोलोवंक आमकां तुवें आमकां तुजो आदार दिलाय आणि तुजी कृपा दिली आहे बाप्पा. तशेंच आता आमी तुझ्या उतरात आणि तुझे स्वताचे उतार आमी आयकूंक आमी प्रत्येक हांगा हजर जाल्या बाप्पा. बाप्पा तुवें आमकां हर एकल्यांक तांचे पर्पज दिलाय आनी कितें आमी संवसारांत कशें जियेचें म्हूण तुवें तुज्या पुता मार्फत तुवें आमकां सांगून दिलाय बाप्पा. बाप्पा संवसारांत जियेतना नाना तराचे आमकां समस्ये वा आमकां आमचे भितरलेच आमकां झुजू आमकां सुरू जाता. पूण हर एका झुजाक कशें आमी फूड करचें म्हणून तुवेंच तुज्या उतरा प्रमाणे तुवें आमकां सांगलाय बाप्पा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बाप्पा. बाप्पा तुज्या पुता मार्फत तुवें आमकां तुज्या संगतपणांत हाडिल्ल्याक तुका अर्गां दिता आनी तुज्या मजत दर आमकां पाठोवन तो मजत दर आमकां सदां नीत आमचे समय आसून तो आमकां तुज्या संगतपणाक आमकां मजत करते आसा बाप्पा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बाप्पा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्रत्वाच्या मजतीन. आमेन. 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 हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमकां जिवितांत जियेतना संवसारांत जियेतना आमकां कशे समस्या येतात, खंयच्या रितीचे समस्या येतात, खंयच्या रितीचे झूज येता. प्रेज गॉड. ऐकता की? Yes. Praise God, brother. प्रेज गॉड ब्रदर. आमकां संवसारांत जियेतना खंयच्या रितीचे समस्या आनी आमकां झुजां आमची झुजां आमकां एवरी डे इज बॅटल. वय हर एक दीस हर एक घडी आमकां बॅटल म्हण येत. वय तरी आमकां खंयचे पुरो समस्या येतात. समस्या नाना तरांचे आसात. वय थोड्यांक आर्थीक समस्या, भलायकेचे समस्या. वय पूण आमकां स्पेशली आमकां मतीचे म्हळ्यार मतींत आनी आमच्या कुडीक म्हळ्यार आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक एक झुजूब जाता. त्या झुजांत आमी केदाळा आमी यशस्वी जाता. त्या दाळा आमी आमचे जिवीत आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे बसवण्या प्रमाणे जियेले बरी जाता. पैकी ब्रदर तुम्ही म्हणते स्पिरिच्युअल झूज की आत्मिक झूज. वय स्पिरिच्युअल. वय ओके. वय तरी आमी काडया आता 1 तिमोथी 6:12 काडया आनी तो सिस्टर शेअर करून जाता की ते जायनासता लॅपटॉप. जायना ब्रदर. जायना. ओके जाऊ ना. ओके. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 1 Timothy 6:12 काढया आम्ही. 6:12.
भावार्थाचे झूज उत्तम तरान झूज आणि सस्निक जीविताचे इनाम जोड घे. Praise यस God. खातीर या हा सांगा यस खातीर कितें जालें चेंज जालें की ना चेंज झालंय हय भावार्थाचे 6 गुलामपणाच्या 6:12 6:12 भावार्थाचे झूज उत्तम तरान झूज आणि सस्निक जिविताचे इनाम जोड घे. यस खातीर तुका आपोवणें मेळयलें आनी सबार सक्ष उजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केली. प्रेज गॉड Praise प्रेज God. गॉड तरी आम्ही खंयचे झुजारी आमी भावार्थाचे झूज उत्तम भावार्थाचे तरान झूज आणि भावार्थाचे झूज उत्तम तरान झूज आणि सस्नीक जिविताचे इनाम जोडून घे म्हणटा. हय. तरी आमचे हे आपोवणें म्हणटा मोकल्या हातू यस खातीर तुका आपोवणें मेळयल्लें आनी साबार सक्शां उजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. आमकां पवित्र स्नान मेळटाना आमी ल्हान आसल्या भुरगीं पूण आमच्या तर्फेन दुसऱ्यान उसारणी केल्या वैगी वय वय पूण आमी केदाळा व्हड जाता आमी व्हड जाता जाताना आमकां ती बसवणी आनी आमकां केदाळा देवाच्या उतराचें सत्य कळटा त्या प्रमाणे आमी जिवीत मांडून हाडटाना आमकां भावार्थाचें झूज मेळटा. कित्याक म्हळ्यार आमी स्पिरिच्युअली आमी कार्नल संगतींत आसले मनीस तितले इजिली आमी आमच्या आत्मीक रितीन झुजोवंक आमकां जायना. त्या खातीर देवाचे उतर आमकां म्हणटा भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारांत जियेतना आमच्या कार्नल संगती आनी आमी कितें दोळ्यांक दिसता आमी कितें आमच्या सेन्स नॉलेजींत आसा त्या प्रमाणेंत आमी जियोंक आमकां सवय जाल्या ल्हानतावन आमकां तेंच. कित्याक म्हळ्यार आतां एग्जाम्पल एक आवय एका भुरग्याक ल्हान आसतना दूद दिचें जाल्यार भुरगें रडना अशें दूद दिवंक येना वैगी वगेत वय. खेळटाना भुरग्याक दूद दिता म्हणून सांगल्यार जाता. ना तशेंच आमकां केदाळ आमच्या मोतींत झूज सुरू जाता. केदाळ आमच्या मोतीन तें झूज सुरू जाता ते दाळा आमी देवाचें उतर म्हणलें दूद तें आमी हातेर जावन खावन घेवचें. ते दाळा मात्र आमी सस्नीक जिविताचें इनाम जोडून घेवंक जाता. कित्याक म्हळ्यार आमचें हें झूज एका दिसाचें न्हय एका घडयेचें न्हय हें निरंतर प्रोसेस जावन आसा. त्या खातीर भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज म्हणटा. उत्तम म्हळ्यार कशें आमी झुजचें. भावार्थाचे झूज उत्तम तरान झूज उत्तम वय. म्हणल्यार भावार्थ म्हळ्यार दोळ्याक दिसनातले आमी पातयेवचे. वय. झूज म्हळ्यार देवाच्या उतरान देवाच्या उतरान आमी केदाळा आमच्या सेन्ससांत आमकां टेम्पटेशन येता आनी मोतींत आमकां प्रेशर येता. आतां ताळण्यो म्हळ्यार आमच्या मोतीक एक तरासो प्रेशर येवचो तें आमी कार्यागात गेल्ले कुडले पाताक जालें. ताळण्यो आमी केदाळा आमच्या मोतींत आसात आमकां टेम्पटेशन ऑर आमकां कितेंय संवसारी संगतींत आमकां केदाळा तें झूज मांडटा ते दाळा आमी चड आनी चड देवाचें उतर आमच्या सांगाता आसा जाल्यार आमी तांतू जैत व्हरूंक जाता.
त्या खातीर हांवें म्हज्या काळजांत खंयचें उतर वा संदेश बरला त्या प्रमाणे म्हजें तें कार्य करता. पळय गे ब्रदर, वय वय बाबा कित्याक सांगता. म्हळ्यार हांव खंयचो संदेश आयकतां नाजाल्यार खंयचें उतर हांव आयकतां, जावं पुरो म्हजें फ्रेंड सर्कल कशें आसा आनी म्हज्या घराण्यांत कशें आसा आनी हांव जियेतां, हांव खंयचें उतरां आनी हांव म्हजें कम्युनिकेशन करतां आनी खंयचें हांव कितें संगती पळयतां, जावं पुरो आमचे टीव्ही न्यूज, जावं पुरो आमचें आनी कितें, तें आमच्या मतींत आमी केदाळ आमी चड करून कान घेता वा आमी त्या प्रमाणे आमी कार्य करता, तेदाळ आमकां बाबार्थाचें झुजोवंक कश्ट जातात. आतां बाबार्थाचें झूज आतां आमी गोत्त आसा की आमी एक केदाळाय मरणाच्या मिसाक गेल्यात गे, वय सकाळी वय गेल्यात न्हय, तांतू एक म्हणटात न्हय, म्हजें झूज हांव बरें झुजलां म्हूण. वय गे फायट द गुड फायट ऑफ फेथ. वय 2 तिमोथी 4:7 आसा. वय 2 तिमोथी 4:7. वाचतात गे ब्रदर. एक मिनिट हा त्याने उडोवचे हांव घालना आसा फायट द म्हजें झूज हांवें बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवला, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. वय आतां प्रेज गॉड ना. ओके ओके पुरो. आतां म्हजें झूज हांव बरें झुजलां म्हणटा, कोण म्हणटा हें? सांत पाऊल म्हणटा तिमोथेक बरयल्ल्या पत्रांत. सांत पाऊल म्हणटा, कित्याक तो ताचें झुजला त्या खातीर तो म्हणटा. पूण हेंच उतर आतां म्हाका कान गेल्यार, आमकां कान गेल्यार आमी म्हणयत गी म्हजें झूज हांव बरें झुजलां म्हूण. जायना. इगर्जेंत आमकां मरणाचे श्रद्धांजलीर नाजाल्यार शर्मा वावेदळ आयकतना आमकां बारी खुशी जाता, हो मनीस बरें झुजला गी म्हूण. पूण आमी ताचे नीज जावन अर्थ करून कान गेल्यार म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. त्या खातीर हांगा हर एक उतर देवा मारिफात वा आमकां कितेंय देवा हर एका मनशाक म्हळ्यार सांत पाऊल जावं पुरो आनी कितें कोणें इवांजेलिस्ट आनी कोणें तांचे आमकां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तें बरयल्लें जावन आसा. सो खातीर त्या खातीर हर एकल्यान ते भावार्थाच्या विशयांत बरयलां चड जावन, आनी स्पेशली हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांत भावार्थच. सो त्या खातीर म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. आतां खंयचें झूज आमी पळया, आमचें खंयचें झूज म्हणून 1 तिमोथी 6:11 काडया पयलें. पूण तो देवाच्या मनशा या सर संगतीक पाठ करण नितीसो, भक्तीसो, विश्वासीपणाचो, माया मोगाचो, सोसणीकायेचो आनी बळेपणाचो पाटलाव कर. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आतां आमकां म्हणटा सांत पावलो आमी देवाचे मनीस. ह्या सर्व संगतीक म्हळ्यार वयल्या फाटल्या हातूं आसा
थंय पुरो संवसारी संगतीक पाठ कर म्हूण आसा. म्हळ्यार स्पेशली ताणें थंय मेन्शन केलां आस्त बदीक पयशांच्या विशयांत. केदाळा आस्त बदीक पयशांच्या विशयांत आमी केदाळा म्हळ्यार आमी केदाळा आमच्या गरजेचे वरनी चड आमी ताचो मोग करता. म्हळ्यार मोग म्हळ्यार आमकां जाय जे आमी ते चड आनी चड आमी पुंजायचे आनी आमकां जाय जे आमच्या भुरग्यांक जाय जे भुरग्यांच्या भुरग्यांक जायचे म्हणून आमी करता जाल्यार तें रॉंग म्हणटा. पयलेंच्या हातूंत आसा तें. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर्व संगतीक पाठ कर म्हणटा. पाठ करून नितीसो, भक्तीसो, विश्वासीपणाचो, माया मोगाचो, सोंसणीकायेचो आनी बळेपणाचो पाटलाव कर. नीत म्हळ्यार कशें सांगयत ब्रदर? नीत नितीसो म्हळ्यार नितीसो म्हळ्यार आमचे नितीवंतपण जायना म्हणे ह्यात. जायना. वय देवाचे नितीवंतपण. देवाचे नितीवंतपण जायचे. वय पूण नितीसो म्हळ्यार कितें अन्याय जाता आनी कितें अनैतीक जाता थंय आमी आवाज उठयत. नितीसो. भक्तीसो म्हळ्यार आमकां एक आमची भक्त कशी आमी खंय वचून खालें म्हणटात दिंबी घाल मागचेंगी आमी वाती पेटोवच्यो गी तेंगी. भक्त म्हळ्यार आमकां देवाच्या बसवण्यांत कशें दिलां आनी देवाच्या उतरान म्हळ्यार सत कितें आसा. कित्याक काल आमी देव आत्मो देखून आमी सतान आनी आत्म्यान आराधन करीचे म्हणलें आमी काल स्क्रिप्चर काडलें. सो त्या खातीर आमी केदाळ सतान आनी आत्म्यान आत्मीक कार्नल न्हय आसतना आमी आत्मीक रितीन केदाळ आमी देवा कडेन कनेक्ट जाता. सतान सत म्हळ्यार देवाचें उतार. तो मनीस भक्तीचो म्हणचे. कितें आमी हांगा एक्शनां करता आमी कितें बरे बरे शब्द घालून आमी उसारता तें न्हय. देवाच्या उतरा प्रमाणे कशें आसा, देवाच्या बसवण्या प्रमाणे कशें आसा तें आमी आमच्या जिवितांत घालून आमी सत मानून तें सत मानचें म्हळ्यार आमी कार्यागात घालचें. खंयचो संदेश आयकता आमी तो त्या संदेशा प्रमाणे आमी कार्यागात घालचें. सो तें भक्त जायचें. आनी विश्वासीपण म्हळ्यार एकामेका विश्वासी आसाचे. एकामेका विश्वासी आसाचे. शेजारी घोव बायला एकामेका विश्वास वय पण आमी घोव बायलांनी एकामेका विश्वासीपण आसाचे. आनी फॅमिली भितर जी येतना आमी केदाळाय कितें आसा तें ओपन डिस्कस करून आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे ताचें सोल्युशन करीचे. हें विश्वासीपण. केदाळ आमी तें आमी करिना. आमी आमचे थाकी कितें आमचे समस्या आसात ते दवरता आनी ते समस्या आमकां भायल्या मनशां जावन आमकां केदाळ कळटा. तेदाळ आमच्या कशें जाता मतींत दुखता आनी वातावरण पाड जाता. त्या खातीर आमी हर एकल्यांनी केदाळ हर एकल्या मनशांनी सांगता आमी जियेतना आमी एकामेका आमी सोडदोड करून आमी एकामेका विश्वासीपणान आसाचे. आनी ताचे उपरांत माया मोग. माया मोग म्हळ्यार आमचो मोग कसो मोग. जेजून दिल्ले उपादेशांत 2 उपादेशांत सेकंड वन म्हजो कसो करता हांव मोग तशेंच हांव पेल्याचो मोग करीचे. तशेंच हांव कशें आसा तशेंच दुसऱ्याकय हांवें पळयचे. त्यात हातूंत म्हाका खंयच्याय संगतीन दुखता जाल्यार दुसऱ्यांकय दुखता. तें आमचें चिंतप जायचें.
म्हाका मात्र दुखता ताका दुखाना. आमचे जिंता कशें आसता, कलय जाल्यार तें ताका नेवडना, म्हाका जाल्यार म्हाका दुखता सायबा, म्हाका कित्या म्हणलें ताणें तशें जाता की ना. जाता. आमी ते मतीन कान घेता आनी तेंत आमी नियाळ करता. पळय ताचे वरवीं आमचे डिसिशनां रॉंग जातात, आमचे उलोवणें रॉंग जाता. ते दाळ आमचो माया मोग थंय ना म्हणले बरी बगता. आनी सोंसणीकाय ताचे उपरांत. सोंसणीकाय म्हळ्यार एकल्या जावन कितेंय मिस्टेक जाली, ती मिस्टेक आमी घडये घडये तीच उसारी आमी ती मिस्टेक थंयच करेक्ट करन पयलेंचे बरीत आमी जियोवचें. कितेंय आमी तातूंत हार्श जावचें न्हय, रॅश जावचें न्हय, आनी कितेंय आमी ताचे वयरच आमी परतेक तें वर्स्ट करचें न्हय. ताचे उपरांत आसा बळेपणाचो पाटलाव कर. बळेपण म्हळ्यार मीकनेस जालें तें. बळेपण. नीटनेस. मीक. बळेपणाक आनी एक म्हणटात खालतेपण. खालतेपण. वायट खालतेपण आसा, विधेयपण येता तातूंत. ओबिडियंट. ओबिडियंट आमी केदाळ जाता आनी आमी केदाळा ते ओबिडियंट आमकां करूंक जाता म्हळ्यार आमचे भितर आमकां मान मेळाचे, हांवें सांगले बरीत जायचे आनी मुजेंत उतार करेक्ट हें चिंतप आसल्यार थंय बळेपण रावना. त्या खातीर ह्यो सर्व संगती आमी केदाळा करता, त्या दाळा आमी भावार्थाचें उत्तम तरान झुजोवंक जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ब्रदर ऍड करूंक की काही सांगा, ऍड करूंक आसा जाल्यार. आमी पयले वाक्य गेले, भावार्थाचे झूज उत्तम रीतीन झूज म्हळ्यार आमचे हर एक झूज भावार्थाचे जायचे. म्हळ्यार फक्त अनेक रितीन सांगचे जर आमच्या हर एका समस्याक पर्याय आत्मीक आसा, म्हळ्यार देवाच्या उपरांत आसा. ते आमी भावार्थान झुजल्यार मात्र त्या समस्या जावन आमकां भायर येवंक जाता. आमी जायते फावटी आमच्या समस्याक आमी संवसारी रितीन झुजता. आतां एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार आमी एकामेकाक गालवट जाताना पयले आमी काले करता, लढाई करता, या जे पुलिसाच्या स्टेशनाक येता वय पूण उतर काय म्हणटा एकामेकाक बोक्षया. आमी बोक्षूंक तयार. ते आत्मीक स्पिरिच्युअल बोक्षणे दिल्यार काय जाता, ते आमचे जिवीत बदलता, ताचे ते बदलावन येता आनी देवाचे आशीर्वाद आनी तातूंत बरयलां न्हय, सस्नीक इनाम जोडून घेया, ते जोडूंक जाता आमकां. रितीन कितें बरयलां. आमी सदांच समस्ये प्रॉब्लेम येताना संवसारी रितीन ते निर्धार घेता आनी संवसार लोक काले करता त्या प्रमाणे करता. त्या देखून आमकां आनी कांय फरक आसना. ताका देवाच्या उतार कितें करेक्ट म्हणटा, भावार्थाचे झुजू उत्तम रितीन झुजू आनी ताचे काले सस्नीक जिविताची इनाम आपणाय म्हणटा. भावार्थाचे झूज केदाळ उत्तम तरान झुजचे जाल्यार म्हाका दोळ्याक दिसना हर एक सांगचे वय. दोळ्याक दिसना देवाच्या उतरांत कितें बरयलां तो कोण करता तो मनीस भावार्थी मनीस. आमकां दोळ्याक दिसाचे हर एक सांगती, म्हाका सेन्ससाक फील जायचे, मनाक बगाचे, ताका भावार्थ म्हणनात. कित्याक आमी सांगता भावार्थाक आमचे सेन्स नॉलेज जावं जे आमचे इमोशन, आमचे फिलिंग तेंचे कनेक्शन ना. भावार्थाक एकच एविडन्स उतार, देवाच्या उतरांत बरयलां ते करूंक तयार आसचे बोल्डली जावन. कोण ते धैर्यान मुखार सरता भावार्थान ताच्या जिवितांत तो देवाची महिमा पळयता. कशें अब्रामान धैर्यान मॅट काडले, ताणें ते देवाचो अनुभव केलो वय ताका आमी भावार्थ सुद्दां म्हणटा. तशे रितीन आमी भावार्थाचे झुजल्यार आमचे समस्या जावन आमकां भायर येवंक जाता. हे आमी सगळ्यांनी जाणा जायचे.
वय कित्याक भावार्थान मात झुजल्यार आमच्या समस्याक पर्याय मेळटा. आमी फिजिकल झुजल्यार आमचो संबंद पाड करता. कित्याक सैतान येता शेता सोर येता फकत सोरूंक लुटूंक आनी नाश करूंक. बिबाड ताका ते करून लिप्त जायचे. पूण वय जेजू आयला जिवीत दिवंक. ते जिवीत जायचे जाल्यार आमी भावार्थान झुजाचे. एक कित्याक जेजू ह्या संवसारांत आयलो ताणें बापाची कुशी केली. संवसार कितें म्हणटा लोकांक जाल्यार मन वता ते करूं नाकाने. बाप कितें सांगता ते केलें. एक वय त्या देखून ह्या संवसारांत तो जैते म्हणून तो जिवीत जियेलो. तेच बरें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे भावार्थांत झुजल्यार एक समस्या येताना देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजी आलोचना बदलून ते आमच्या जिवितांत कार्य रूपाक घाल्यार भावार्थान हांव दृढ रावल्यार ताचें इनाम हांव जोडूंक शकता. प्रेज गॉड. त्या खातीर आमी केदाळे ते म्हजे झूज हांव बरें झुजलां म्हणून सांगच्या पयलें आमी ताचे सामा देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी ताचे नियाळ केल्यार ताची जाणवाय आमी जोडल्यार त्या दाळा आमकां हांवें म्हजें झुजलांगी वैगी हांव दुसऱ्याक म्हणटा ताका ताणें ताचें झुजला म्हणून आमी सांगूंक शकतांगी म्हणून आमकां ते क्वेश्चन वय जायना ते सांगून आमी कडेपटी मस्तपटी आमी सुकता. वय आमी आतां अशें आमी सांगता एग्जाम्पल आमी एकेदाळे मोर्नांनी जाताना आंतू श्रद्धांजलीन सांगतात आनी आंतूय सांगतात शर्मावा वेळ त्या दिसाच्या शर्मावान मिसाच्या शर्मावान. पूण ते निजावन ताचो अर्थ पळोवंक गेल्यार मस्त भितर आसा आनी हांगा कार्नल थिंग्स म्हळ्यार आमच्या संवसारी चिंतपा प्रकार एक मनीस संवसाराक येता तो बरें शिकाप जोडता आवय बापायच्या गुस्तार बरें शिकाप जोडता मागीर बरें एक काम मेळटा एक फॅमिली जाता मागीर तो एक सक्सेसफूल म्हणून संवसाराच्या रितीन जाता पळय ताका सरी करून हे उतार म्हणटात. पूण हे उतराचो अर्थ मस्त गूंड आसा. पूण त्या खातीर आमी मस्त जागृत जायचे. आमी केदाळे आमी हे आमी देवाचें उतर थंय आमी सांगतना वय गे ब्रदर. वय 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 आमी सकड लायक संवसार रितीन अचिव्हमेंट केला कालेबरा केला खंयची बरा कारबारा केल्या ताच्या विशयान आमी चिंता सक्सेसफूल मनीस म्हणून. पूण देवाच्या नंत तो सक्सेसफूल मनीस जायना देवाच्या संगतींत आत्मीक रितीन तो सक्सेसफूल म्हणूंक जायना. वय वय संवसारान मात मेजॉरिटी जिखता वय 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 मेजॉरिटी जिखना सत मात जिखता. वय सत मात्र जाल्यार ताणें भावार्थान झुजाचें. वय 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 त्या खातीर जेजून हे कडेन म्हळां आनी थोड्याच वेळान म्हाका कश्ट येतले तुमी पुरो म्हाका सोडून वेतल्यात आनी हांव एकलो आसतलो पूण हांव एकलो न्हय म्हजे सांगता बापी आसा म्हणून एकाडे जेजून सांगलां तें. वय 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 त्या खातीर संवसारांत मेजॉरिटी जिखता आनी देवाच्या राजांत सत जिखता. तुम्ही एक बायबलाची खंयची गणितां खाण गेल्यार भावार्थान झुजले वय वय भावार्थूच दावीद जाल्यार गोलियात आमकां संवसार रितीन आसा ते वय वय संवसार रितीन पळोवंक गेल्यार आसा एका भुरग्यान एका दैत्य सैनिकाक मारचें म्हळ्यार ते आसा ती. वय तो भावार्थान जो आसलो म्हळ्यार दोळ्याक दिसोना देवान ताका कितें प्रॉमिस केला ताचेर तो वनून गेलो. वय 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 भावार्थान गेल्यार आमकां जीत गॅरंटी 100%. वय 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 रिझल्ट काला म्हणजे सुपर नॅचरल म्हणटात अलौकिक. वय अलौकिक रितीन आसता. इवन शद्रक मेशक अबेदनगो वय ते तशें वय हरी एक सांगते ते भावार्थाचे झुजत मनीस ताणी ट्रस्ट दिले जाल्यार हरी एक ते भावार्थ तांकां देवाचे तितलो अखंड आला ना ताचे रिझल्ट अलौकिक जावन आसता खंयचेय. इवन दानियेला कित्या हितून घालो सिंहाच्या गलींत वय तेय ताका कांय ते बादाक जावना. हरी एक वय भावार्थान रावले हरी एक मनीस. वय 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 प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ओके त्या खातीर आमी आतां पळया फिलीप 4:6-7 काडया.
फिलिपियन्स कसलोच कोणतोच धरी नाका. हर एक तुमची गरज मागण्यान आणि उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ प्रेज गॉड. आमचे जाणवायन आटापोंक नजो जाल्ले ते देणे देवाचे समाधान तुमची खालसा आणि तुमची मोना जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत सबीत राखतले. वय वय प्रेज गॉड. कित्याक म्हळ्यार आमकां आमचे कलेय समस्या येताना आमकां कालय कितेंय एक आकांत आनी कितेंय जाता त्या टायमार आमचे इमिडिएट आमचे सेन्सस वर्क करचे. पूण केदाळा आमकां देवाच्या उतराची समजणी आसा आनी भवार्थ कितें कशें काम करता त्या देवाचे बसवण्यो आमचे थंय कशे काम करतात म्हणून आमकां गोत्त आसा जाल्यार आमी त्या प्रमाणे ताका ऑपरेट करूंक जाता. पूण केदाळ आमकां गोत्तू ना आमी संवसारी रितीर प्रत्येक आमी कार्नल रितीर आमी ते आमचे आसता की आमी करूंक वेता. पूण आमी आतां खंयचेय येता हांवें हाचे पयलीं सांगलां आमची एक सिस्टर आसली तिणें केदाळे कले समस्या आसा जाल्यार तिका काय सांगल्यार केदाळे म्हणचे जालें तिणें प्रेज जीजस प्रेज गॉड म्हणून. म्हळ्यार ती केदाळय ती म्हळ्यार ते एक मागण्यांत केदाळ आमी देवाक आमी सांगता प्रेज जीजस प्रेज गॉड म्हळ्यार देवाक होगळीक देवाक महिमा कितेंय आसा आमी देवाक तेदाळ आमी केदाळ ते म्हणटा तेदाळ आमी थंय ते समस्ये संपूर्ण देवाक आमी समर्पिता आनी आमी विधेय जाता थंय ह्या उतरां मारिफात. आतां थोड्यांनी जावंक पुरो अशें सांगचें पूण थोडे मस्तू ते समजोन सांगतना आमी संपूर्ण रितीन आमी देवाक खाल जावन विधेय जावन आमी ते उसारचें जावन आसा. त्या खातीर आमी ते केदाळय आमकां कले समस्या आयल्यार आमी इमिडिएट हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा म्हणटा. त्या खातीर आमकां ते येवचेंत आमकां ते झूज आमच्या हातूंत मनांत येवचेंत सैतानाचे कामंत ते मनाक ताणें घालचे थॉट्स. आतां येवे की तशेंत ताणें थॉट्स घाल्ले आनी हर एक कोण ते थॉट्स म्हणजे संवसारी रितीर आयिल्ले थॉट्स केदाळा कार्यागात घालता ते देवाच्या बसवण्याच्या विरोध वेता. त्या खातीर आमकां केदाळे आमी केदाळे म्हणजे देवाची जानवाई आमकां जायचे जेजू क्रिस्त असो मोग जायचे हे आमी केदाळे मागणे करता. वैगी आमी जेजू क्रिस्ताची जानवाई ताका दिल्या आमी भुरग्यां खातीर मागतना आमी कशें म्हणटा देवाची जानवाई ताका दिल्या जेजू क्रिस्त असो मोग ताचे समय आसा आमी अशें मागणें करता. सो हेंच आमचे केदाळे आमकां केदाळा मतींत आमच्या झूज सुरू जाता ते थॉट ते संवसारी रितीर आसचे थॉट ताचे वयर जैत वरीचे जाल्यार जेजून कशें सैतानान सांगतना 40 दीस तो फास्टींग करन ताणें मागणें करन तो येताना ताका सैतानान काले म्हळें हे फातर आसले उंडे कर. आतां ताका गोत्त आसा सैतानाक जेजूक ही पदवी आसा हें करी येतालें सो जेजूक तो सांबाळ खातालो. तशेंच आमी देवाची भुरगीं आमकांय भावार्थान आमी रावल्यार आमी जैत व्हरता म्हण ताकाय गोत्त आसा. पूण आमचे थंय तो कितले थॉट्स घालूंक जाता तितले तो ट्राय करता. केदाळा आमी एक फावटी हातूंत जैत वेलें एक फावटी म्हूण न्हय आमी हर एक फावटी जैत व्हरूंक आसा. आमी एक फावटी करन आमी वगेत रावले आतां आमी देवाचें नितीवंतपण जोडलां
आमी आनी काही प्रॉब्लेम ना म्हणून ना. हे झूज आमकां कंटिन्यू आसा. त्या खातीर आमी हे झूज आमी केदाळाय ते करूंकूच आसा. त्या खातीर केदाळा हांव म्हज्या जिवितांत मना भितर वा म्हज्या मना भितर केदाळा हें झूज जाता आनी केदाळा हांव म्हजें मन देवाच्या उतरां आनी बसवण्या प्रमाणे केदाळा बदलून हांव कार्य करतां. केदाळा हांव हाचेर जैत व्हरतां. नाजाल्यार आमच्या संगतीन आमकां जावंकूच जायना. सो त्या खातीर आमकां समा देवाचे उतरांची वळख जायचे आनी आमी देवाच्या उतरांत आनी देवाच्या बसवण्या वयर आमी निरंतर आसाचे. त्या खातीर थोडी इल्लो तेंप देवाच्या उतरांत आसून प्रत्येक ती संवसारी रितीन गेल्ले ते दाळा तांचे थंय मस्त बदलावण येवन तांकां मस्त समस्या येतात. आमी मस्त जाणांक पळयलां. सुरवाती मागण्याक येतात तांकां समस्यांनी आसले ते दाळा आनी ती येवन त्या मागण्यांत रावतात आनी तांचे केदाळा ते समस्या परिहार जाले आनी तांकां केदाळा ते देवाचे प्रोटेक्शन तांकां मेळ्ळें. ताचे उपरांत ती समा जाली म्हणून चिंतात आनी मागीर ती हें टच्ची सोडटात. देवाच्या उतराचे निरंतर आसा जे म्हणलें ते रवानात. केदाळा ते पाटीम येतात प्रत्येक. केदाळा तांचे थंय आनी पयल्यांचे वरनी ती परिस्थिती पाड जाता. त्या खातीर आमकां आमी केदाळ्याक त्या खातीर हांगा म्हणटा कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. केदाळा म्हळ्यार हर एक तुमची गरज म्हळ्यार खाली एक पोटी न्हय. त्या खातीर हर एक म्हूण दिलां थंय. हर एक म्हळ्यार निरंतर तें आसा. त्या खातीर सकयलें उतर म्हणटा तवळ आमच्या जानवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले म्हणटा. त्या खातीर आमचे कितें जानवाय आसा ते न्हय. देवाची जानवाय आमी देवाच्या उतरांत मात्र आमी जोडूंक जाता. देवाच्या बसवण्या वरवीं मात्र आमी जोडूंक जाता. ते आमी आमचे आसता की आमी कितेंच करूंक शकना. ते जेजूक देवाक गोत्त आसा. त्या खातीरच जेजून सांगलें तुमकां हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें आनी हांव तुमकां एक मजतदार पाठयतलो म्हणून जेजून सांगलें. कित्याक म्हळ्यार आमी दंडळटा आनी आमकां त्या मजतदार नासतना आमकां तें त्या प्रमाणे तिरासनेन रावूंक आमकां कश्ट जातात म्हणून जेजूक गोत्त आसलें. त्या खातीरच जेजून म्हणलें. त्या खातीरच आमकां पवित्र आत्मो दिल्लो. त्या खातीरच तो पवित्र आत्मो आमचे समें आसा. त्या खातीर आमच्या सांगाता पवित्र आत्मो आसा म्हणलें उतर ते आमकां पयलें समजाचें. केदाळा म्हणसर आमकां गोत्तू ना तें हांवें देवा कडेन मागचें 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 म्हणून मात्र आसा. आमचें सगळें पवित्र आत्मो आसा म्हणलें आमी तें आमी मानून घेवचें पयलें. केदाळा मात्र आमी आमकां हाचे तावन त्या झुजा तावन जैत व्हरूंक जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. फिलिपियन्स 4:13 काडया. त्या खातीर वाचतात की ब्रदर. म्हाका बळ दितल्या सवें ससंगती करूंक हांव शकता. हांव शकता. पूण आमी आतां हांव शकला म्हणून जाता. म्हाका बळ दिल्ल्या सवें. बळ दिल्लें कोणें दिलां आमकां? बळ कोणें दिलां आमकां? देवान पवित्र आत्म्यातावन. कित्याक म्हळ्यार मजतदार आमचे समें आसा वैगी. तो तेंत आमकां व्हडलें बळ
म्हाका बळ दिल्या दितल्या सवे सर संगती करूंक हांव शकता. केदाळा पवित्रत्व आमचे भितर ऍक्टिव्ह आसा, तेदाळा मात्र आमी ते करूंक जाता. त्या खातीर आमी पवित्रत्व आमच्या सांगात आसा म्हणून फर्स्ट मानून घेवचे आमी. आणि ते दाळा आमचे सवे पवित्रत्व आमचे सवे देवूस आमचे सवे आसा म्हणले सत आमी केदाळा मानून घेता. ते दाळा आमी हर एक संगती आमी ते उडोल आमी वाचल्या प्रमाणे ते मागण्या रुपार आमी कळोवंक जाता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ब्रदर ऍड करूंक आसा जाल्यार करा ब्रदर. वय ओडलो त्यांचे वाचले आम्ही कसलो कोणतो स्को दरीना जाग म्हणतात देवाचे उतार होय की? वय वय आणि कोणतो स्को संसारात असल्या मनशाक कंडी जाऊन येतात पूण वय ओडून आम्ही वाचले त्याच्या पहिले भावार्थाचे झुज वय गोंयाक आमकां कोणतो स्को या फिलिंग भावान येता पूण आमी त्या वेळार देवाचे उतार कारण भावार्थान झुजूंक आसा कोणतो स्को येता न्हय भावार्थान झुजाचे कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार म्हणटा 1 Peter 5:7 घे म्हणून तूं कसलो कोणतो स्को धरी नाकात तुमची खाल्या म्हणटात कसलो कोणतो स्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आणि उपकारी मनान हे नाही तुमचं कोणतो स्को म्हणजे सोडा हांव तुमची जतन घेता म्हणटा जतन घेता म्हणा. वय 5:7 समा 1 Peter 5:7 वय पूण आमकां दोळ्याक दिसना दोळ्याक आमकां काय दिसता प्रॉब्लेमाक समस्या दिसता वय की वय जिवितांत पूण वय. केदाळ ते भावार्थान जुसता देवाचे उतार अशें सांगता देवाच्या उतरान सांगला कसलो कोणतो स्को करिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा आणि 1 कळीत Peter करा. 5:7 वय म्हणटा तुमचो हर एक कोणतो स्को म्हजे सोडा आणि हांव तुमची जतन घेता म्हणटा. कोण या देवाच्या उतराचेर फाती आणि भावार्थान जुसता ताच्या जिवितांत ते शांती समाधान तो अनुभव करता. अनुभव करता. वय वय आता जिजोय सांगता म्हळ्यार आमकां कंत करिनाका म्हणटा वय जर कंत केल्यार हांव भावार्थान झुजाना वय भावार्थान झुजा देवाच्या उतरान कितें बरयला त्या भावार्थान मात्र हांवें सत मानूंक जाता. वय भावार्थ व्हेरी इम्पॉर्टंट आमच्या देवाचे राजांत आमी कितेंय आपणायचे जाल्यार भावार्थान सत मानल्या वरवीं मात्र ते आमच्या जिवितान आमी आपणावंक जाता. वय भावार्थ नासतना देवाचे उतार समजूंक जायना. वय सेन्स नॉलेजर समजल्यार आमकां देवाचे उतार समजूंक समजना समजल्यारय तातूंत कांय अलौकीक रिजल्ट पळोवंक जायना. पळोवंक जायना. प्रेज गॉड. जायना कित्याक म्हळ्यार आमी ओडलो आमी गेल्ले भावाक मेळोंक आमी ते 1 Peter 2:24 ताका मस्त पटी समजयले जाल्यार ताचे आन्सर चेंज जावना. इमान लास्ट घडये चेंज जाले कित्याक म्हळ्यार आमी जायते पटी सेन्स नॉलेजर आसा देव म्हाका बरो करता 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 वाचल्या उपरांत देवाचे उतार वाचला गुण केला म्हणून जाल्यार आमकां सांगता जेजू म्हाका बरो करता करता म्हळ्यार तसो अर्थ देवाच्या उतराची ती गुण समजणी म्हाका मेळोना जाणवाय मेळोना. हांव भावार्थान ते स्विकार करूंक तयार ना म्हणजे सेन्स नॉलेज 5 इंद्रिया काय सांगता ताचेर संवदन आसा. आणि पावलो म्हळ्यार देवान पवित्र आत्म्यान उडापे केले म्हळ्यार कितले आमी संवसारी रितीन स्ट्रॉंग जावन गेल्या दोळ्याक आले दिसता ताच्या विशयांत आमी उलयता ताका देवाचे उतार सांगता 2 Corinthians 4:18 घे दोळ्याक दिसता ते तात्कालिक दोळ्याक दिसता दोळ्याक दिसनातले शाश्वत बाळटा. वय शाश्वत बळटा त्या देखून भावार्थाचे झूज व्हेरी इम्पॉर्टंट भावार्थान झुजल्यार मात्र आमी ह्या संवसारांत एक जैत्यवंत जिवीत जिवंक जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सिस्टर रेखा कालेंगी सांगूंक आशेत आसता. ओके अनम्यूट कर अनम्यूट दितात गे ब्रदर. सिस्टर रेखा एक मिनिट सिस्टर रेखा नाव काय झालं ग्लोरी रेखा जॉर्ज. होय अनम्यूट आसा जी रेज हँड तिने हँड रेज केला. प्रेज गॉड ब्रदर. प्रेज गॉड. ऐका ब्रदर. ऐकत सिस्टर. ओके हांव एक पॉइंट ऍड करूंक पळयता रॉंग आसला म्हाका करेक्ट करा. प्रेज गॉड. ओके रॉंग आसला म्हाका करेक्ट करा. ओके सांगा सिस्टर. हांव म्हगेले एक्सपिरियन्स ते हांव अशें मरणांक गेलें तेन्ना
ते मित्र असले ना हांव जस्ट सगळे कुरीस पळयते असले ओके समजा समा क्लियर ना ऐका ना लग्युले लग्गिवले आगे आता ऐकता आता ऐकता ಓಕೆ ಸೊ ಮೊರ್ನ ಹಂಗೆಲ್ಲತನ ಓಕೆ हा. सुमित्रंत हांव जस्ट ते मगल नदर ते खुर्साचेर गेले सगळे खुर्साचेर ओके 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 सो खुर्साचेर गेले हांव सगळे वाचते असले RIP 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 रेस्ट इन पीस रेस्ट इन पीस रेस्ट इन पीस तेजे वयर मगल ध्यान तेजे वयर असले रेस्ट इन पीस मे योर सोल रेस्ट इन पीस मे योर सोल रेस्ट इन पीस आनी तक्षण म्हाका येयल्ले रेवलेशन कितके म्हळ्यार आमी केन्ना जिवंत असले तेन्ना माइंड सोल रेस्टार असल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता सोल रेस्टर असला वय थंय गेला तेन्ना सोल विल बी ऑलवेज इन रेस्ट ओनली नो नीड टू से मे योर सोल रेस्ट इन पीस वय इट्स ऑलरेडी इन रेस्ट आणि बट द correct. सांगा. बॅटल जिवंत असले तेन्ना हे की बिकॉज तुम्ही ते उलयते असले न्ही सेन्स ऑर्गन्स सो सेन्स Right. ऑर्गन्स कनेक्टेड टू द माइंड सोल सो सेन्स ऑर्गन पळोवन घेवन आमगेले सोलांत युद्ध स्टार्ट जाता माइंडान वय बट ते केन्ना शांत उरता जिवंत असले तेन्ना पिसार उरता देवाल उतरा वयर रेस्टार उरता सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम्स विल बी सॉल्व्ड वय करेक्ट सो थंय Correct. ऑलरेडी इट विल बी इन पीस आमी मे योर सेल्फ रेस्ट इन पीस म्हण सांगता म्हणना थंय बॅटल ना नाही आणि एक हांव ऍड Battle is करता here. तेका आणि आमी सांगले कुडले तो तसो हे रेस्ट इन पीस जायना नाही जाऊक अवकाश ना न्ही ब्रदर अवकाश सोल ना. सोल ना न्ही थंय सोलाचे वय. काम ना न्ही ना सोलाचे काम केन्ना जिवंत असले तेन्ना जिवंत असले ते दळा हा तर तेन्ना वय. रेस्टार असल्यार वय प्रॉब्लेम्स विल बी सॉल्व्ड वय 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 पीस शुड बी सोलाक पीस जिवंत असले तेन्ना वय वय थंय रेस्ट ते वय. सोल कांय काम करना थंय नाही थंय आमी जिवंत असताना तो सोलाक रेस्ट जायचे जाल्यार आमी आत्मीक रितीन वाडावळ हा जायचे करेक्ट करेक्ट त्या करेक्ट दाळ आमी आत्मीक रितीन वाडावळ जाता त्या दाळ आमच्या सोलाक रेस्ट मेळटा हा आता ते एक्झाम्पल वय एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार संवसारी रितीन मनीस राटावळींत आसता राटावळींत आसा ताका गोतूच जायना कितें जाता ताच्या जिवनांत कितें म्हणून ताका कळना तो एकच ताचे थोडे जिवनांत ताका कितें टार्गेट आसा तें करूंक पयसरता पूण ताचे Yes. रियल टार्गेट कितें आसा म्हणून ताका गोतूना आता भावार्थाचे झूज उत्तम तरान झूज आणि सस्नीक जिविताचे इनाम जोड म्हणून 1 तिमोथी 6:12 सांगता पूण आमकां तें गोतूना आता भावार्थाचे झूज ही गोतूना आमकां कितें म्हणून त्या खातीर म्हणून मनशांक थंय इगर्जेंत आमी प्रत्येक आमी सांगता ताचें झूज तो बरें झुजला म्हणून केदाळा ते भावार्थाने सांगचे ब्रदर नाही भावार्थाचे झूज म्हणून ताणें सांगचें पूण तो झुजल्लो खंयच्या अर्थान झुजला म्हणून सांगिल्ल्या की गोतूना आनी सांगिल्ल्या की गोतूना तो कितें सांगता म्हणून येस खरे भावार्थान जूज केल्ले तेन्ना जिवंत असले तेन्ना सोल शांतीन उरता शांतीन उरता प्रेज गॉड तेन्ना वय. प्रॉब्लेम वय. बी सॉल्व्ड वय सिस्टर सांगल्या बरे तांणी मी काल वाचले उतार जुआंचे 3 पत्र एकच अध्याय असो दुसरे वाक्य पण ते इंग्लिशर करेक्ट आसा कोंकणीर करेक्ट ना ते गला गे हा. ब्रदर जुआंचे तिसरे एकच अध्याय असो ताचं दुसरे वाक्य दुसरें वाक्य ते हितून कोंकणीर एक आत्मीक दिल्या पण आत्मीक नाही ते सोल दुसरें वाक्य की तिसरें दुसरे दुसरें वाक्य वय खंयचे ब्रदर एकच जॉन अध्याय जोनचे 3rd चॅप्टर जिवनचो 3rd चॅप्टर एकच अध्याय होय एकच असं जो प्रमाणे नाही गॉस्पल नाही लेटर अंत एकच वय एकच तुम्ही येतो ना लेटर वय 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 खंयचे ब्रदर फर्स्ट जॉन वय 3rd जॉन 3rd जॉन 2nd वर्स इंग्लिश असल्यावर वसा समा अर्थ
जो आमचे पहिले आयला थर्ड तिसरे जो Third John आमचे chapter 1 verse 2 तेतून काय बरं मोगाच्या इष्टा तुझी आत्मिक भलायकी बरी असलेल्या बरी तुझी कुडीची भलायकी बरी असो म्हणून असा वय गे वय yes आत्मिक नाही ऍक्च्युली तुझं सोल तुझ्या मनाची भलायकी बरी असल्यावर काय असता तुझी गुडीची भलायकी बरी असता वय सोल प्रॉस्परित म्हणजे इंग्लिश यार वय गे वय हाय समजलं की तुझे वय मन तुझे भलायकेवंत असल्यावर तुझे सोल त्याला कुडीची भलायकी करेक्ट असा म्हळ्यार आमच्या एक समस्या आहे परियार साहित्य झाला तुझे मन तुझी चिंता बदलाचे वय जर वय चिंता इंग्लिशान बदला सोल म्हण दिला वय वय सोल दिला वय beloved I wish above all हा. things that thou mayest prosper and be in health हेल्थ even as thy soul prospereth म्हण दिला सोल प्रॉस्परित वय समजलं सोल म्हणजे आता हे जायचे प्रॉस्पर जायचे वय रिन्यू जायचे मौन म्हणजे गट करीचे देवाच्या उतरांत आलोचना बदलून चिंता बदलून त्याला वय काय जातं देवाच्या उतराप्रमाणे आलोचना बदलिल्यार म्हणजे कुडीची भलायकी आम्ही जोडून जाता वय तरी वय तुझं वय तर इम्पॉर्टंट इवन तुम्ही आम्ही ते फर्स्ट टाइम ऐकलं ते म्हाका ಗೊತ್ತು ना इवन ಎಂತುನ್ दिला ಐಸಾಯ 53:10 इंग्लिश दिला करेक्ट इवन जेजू ना पळे आमच्या पातकाचे गिल्ट ऑफरिंग सोल दिलो मुरेला सोल तुम्ही जाल्यार इंग्लिशार कोंगणार ना ते गिल्ट आमच्या पातकापासून सोल दिलो बॉडी वुंडेड फॉर आवर ट्रान्सग्रेशन हेका पिढ्यापासून कस्ट Isaiah 53 10 इंग्लिशार असा कोंगणार म्हाका आता केजीवी घाला केजीवीर कळटा तुमका 53 Isaiah 53:10 why yet it pleased the Lord हा to bruise him he hath put him to grief हा when मग thou shalt make his soul सोल an ने offering for sin हा सोल दिलो ऑफरिंग गिल्ट वय ऑफरिंग पयली वय सीन वय बॉडी तर त्या लेकर एका आम्ही गायला ताका कूड वय बरं फक्त तितले डीप असा समा समजून गेल्यार आम्ही काय म्हणता जिजूचे कुडीचेर घाल्या म्हणतात वय 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 हांव पूण ते आतां वय सोल ऑफरिंग म्हणून आसा ते soul is given as an offering for sin वय हा सोल वय गे वय हम्म. सोल घाला म्हळ्यार सोलांक न्ही समस्याचे प्रॉब्लेम आसचे वय हम्म. आमकां ते खंयचे प्रॉब्लेम इल्ले स्पिरिटार येना सोल न्ही केदाळ वय सोलाचे पुरा समस्या जिजून खाण गेल्यात तेही खाण गेल्यात ताचे पासून असो सोल उत्तान भेटून दिला आमच्या पासून वय 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 पुरा आता आमी करचे पाताक सोलान आत्म्यान करूंक जायना न्हू वय सोल मायंडार वय गे वय 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 आ? वय आत्म्यान करूंक जायना आत्मा तो सील जाला पवित्रत्वाच्या सत्यान वय वय देवा माणसो एक जाला इवन कोणाकी टच करूंक जायना ते सैतानाक वय आता वय एकच काम आमचे त्या सोला खातीर वरला वय आमचे माइंड रिन्यू जावना त्या देखून आम्ही पाता करता म्हणजे त्या त्या खातीरच आमचें झूज आमच्या सोलांत आसचें वय 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 त्या म्हळ्यार वय वय करेक्ट आमचें झूज आसचें आमच्या सोलांत वय सो सोल म्हळ्यार इझिली आमच्या बॉडीक टेक ओवर करता करेक्ट आता पातकाचे सैम देवान काढला वय गे पूण वय प्रॉब्लेम जाला आमी पाता करना कित्याक करता की आमचे सोल आनी रिन्यू जावना वय 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 आमचे माइंड आनी रिन्यू करून आमी त्या देखून आमी सुख करनासो पाताक आनी करनासो केदाळ सोल आमी रिन्यू करता देवाच्या उतरा प्रमाणे वय केदाळ आमच्या देवाचे जिवीत आमी जिवंक शकता ह्या संवसारांत वय प्रेज गॉड प्रेज गॉड वय सिस्टर अनिता काय ऍड करूंक आसा की प्रेज गॉड प्रेज गॉड एंड करयांगे ब्रदर पण ओके आपणाक उलोवंक आसा की काही विचारूंक आसा की हेच्या शिकवण्या वयर काही सवाल आसल्यार विचारियेत
जायत गे ब्रदर आमी ओके एंड करयांगे पण नाही की उलोवंक ना जाल्यार जायत प्रेज गॉड आमचे एक अनाउन्समेंट करा ब्रदर पूर्वा रेतीरसचे ओके प्रभुताने हरी एका शुक्रारा सकाळी 9:30 जावन 4 वरांचेर उडलाल समरसँड रंपोनी ओलांत आमची हरी एका दिसाची रितीर आसा दयाकरनी कोबार तुम्ही हेरांकी कळीत करा तुम्ही येताना हेरांकी आपणाना थंय येवन देवाच्या उतरांत कितें पुरा जिजून आमचे पासत करून दवरला ताचे विशयी आमी चड आनी चड समजुनी जोडया आणि आमच्या जिवितांत आपणाया आणि हेरांकी दिवया आणि ते देवाचे जिवीत या संसारांत आमी जिवंक प्रयत्न करूया प्रेज गॉड ब्रदर एंड प्रेयर करता गी ओके बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन मगळा बापा आयच्या या वर्त्या दिसा पासत वेळा पासत घडये पासत आमी तुका घालिता आयच्या दिसा तुझ्या भावमुखांत्र पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जायती सता तुवें आमकां उगडापी केल्ल्या पासत आमी तुका दिता होय बाबा आमी जायत्या फाटी आमी संसाराक लागून संसाराच्या सुख शिकवणूक लागून जायत्या फाटी आमच्या समस्या येताना आमी संसारी रितीन ताका पर्याय सोदूंक येता पूण तुजे उतार सांगता आमी भावार्थाचे झूज उत्तम रितीन झुजा जाय म्हणून त्या दाळा सस्नीक इनाम आमकां जोडोंक फावो जाता म्हणून आयच्या दिसा तुजे उतरां मरिफात आमकां कळीत केल्ल्या पासत आमी तुका दिता पवित्र आत्म्या तूं आमचो कुमोकदार मजतदार जावन आसाय आमच्या हर एका जिवितांत येवच्या समस्या वेळार आमी हर एक ते भावार्थांत झुजूंक तुवें आमकां कुमोक करच्या पासत आणि देवाच्या उतरां मरिफात त्या समस्याक पर्याय दिवच्या पासत आमी तुका दिता अशें आमच्या जिवितांत येवच्या हर एका समस्याक आमी जैत दवरून ह्या संसारांत एक जैतवंत जिवीत जिवन कशें जेजू ह्या संसारांत जैतवंत जिवीत जियेलो ताणें बापाची खुशी केली आनी एक रितीन सांगचें जाल्यार भावार्थान तो जियेलो तेच बरी आमकांय तुवें जिवंक कुमोक करच्या पासत आमी तुका दिता अशें हर एकल्यानी ह्या संसारांत तांची समस्या येताना कंगाल जायनासतना देवाचे उतार कितें सांगतात त्या प्रमाणे तांची आलोचना बदलून भावार्थान सत मानून तांच्या जिवितांत खऱ्या रुपाक घालून तातूंत असलें जिवीत आपणान तुज्या नांवाक महिमा दिवंक फावो जावन दिवंक मागता ही सर मागणी भेटयता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 प्रेज गॉड थँक्यू ब्रदर थँक्यू थँक्यू सिस्टर अनिता सिस्टर